नमस्कार. आम्ही असा सध्या वालशां भाटी आणि आमचे वांगडा आसा बाब सुभाष नायक. सुभाष बाब, वर्सान वर्स तुम्ही वेगळे वेगळे कितें तरी डेकोरेशन करता. गेल्या त्या वर्सा बाळू मामा, मागीर तेजे पयलीं स्वामी समर्थ. अंदू कितें केलां? अंदू आमी रामायण दाखोवपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. जे अयोध्येक अंदू उत्सव असो जालो आमगे रामाचें जें अयोध्येक मंदीर जालें आनी म्हाजे मनाक एक कल्पना येयली की आमी त्या उत्सवा भितर अशें आमी एक अयोध्या हांगा दाखोवची आनी रामाचें जें जिवन आसा तें अशें लोकांक दाखोवन दिवचें. आनी तेका लागून आमी सगळ्यांनी एक घराभर लोक एकठांय जालो. आमी घरांनी बसून सगळ्यांक डिस्कस केलें की अंदू आमी रामायण करया. मागीर रामायण सुद्दां करतलो जाल्यार ज्यो मुर्ती आसा जी आमकां मांद्र्यां जी मदन मांद्रेकर हेणी आमकां मुर्ती सुबक अशी रामाची दिलेली आसा. ते कडेन लक्ष्मण आहा, सीता आसा. हे जे सगळें आहा तें आमी मांद्रे साकून आनी तें इको फ्रेंडली म्हळ्यार पूर्ण मातयेची आसा. मातयेची मुर्ती इतकी वर्सां आमी हाका 21-25 वर्सां आमी मातये डेकोरेशन करता म्हळ्यार मातयेचेच यूज करून आनी सगळी इको फ्रेंडली करपाची ट्राय करता. ही जी देखावो आसा पळय आतां हो केलो पळय तुमी, जाल्यार हेका हो करपाक कितले दीस पयलीं तुमी तयारी लागता? जवळ जवळ आमी 1.5 म्हयने आसतना हें सगळें तयारी करपाक लागता. जें कितें हाडपाचें आसता रानां वचोन जी झाडांची मूळ जायी जाल्यार झाडां कितें लांकडां जायी, मागीर कितें कितें अशी ज्यो वस्ती लागता जाल्यार तण जाय जाल्यार कितें जाय सगळें आमी हें 1.5 म्हयने आसतना रोज अशें म्हळ्यार रातची 8 लागप, सांजे सगळीं कामां वयता, रातची 8 येता आनी 2 म्हळ्यार जागरण करून आमी हें असो देखावो हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न करता. दुसरें म्हणल्यार कितें आसा आतां हो जो देखावो करता तेन्ना हो खर्च हो लागता. जो खर्च आसा हो तुमी कशे प्रमाणे भागयता? चडांत चड आमी 4 जाण भाव, सगळी जॉयंट फॅमिली आसा. 18 जाण आमी एक कडेन रावतात. 2 जाण आमचे भाची सुद्दां आमचे वांगडा आसा. आमी सगळीं मेळोन हो सगळ्यांक वांटो आसा हितून. सगळे आपणा परीन अशें काम करीत रावता. प्लस लोक आमकां अशे हेल्पूय बीन करता, कोण कोण येवन वाड्या वयले. आनी आमकां जें कितें गरज आसा पयशांची हेची आमी खर्च आनी आमी सगळे पयशे आमचे काडटा. आनी थोडे प्रमाणान आमकां कोण अशें आमगे सर फळदेसाय सुभाष सरान आमकां एक थोडें तेणी आमकां डोनेशन दिल्या. अशें करून आमगे थोडे आनी कोण कोण इल्लें दिता तितून आमचें हें जावन वयता. आनी हो देखावो जो आसा पळय आतां हो करपाक तुमकां हातभार अशें लावपाक सगळे कोण कोण आसता? अशें चडशे गांवचे आसता. मागीर जी घराची मंडळी तर रात दीस आमी सामके रात लेट म्हळ्यार सुद्दां 2 जायसर आमी हें रावन अशें काबार करता सामकें. म्हळ्यार कशें तरी आज एक दीस हें घेतलें कितें करपाचें तें आमी रातभर रावन सुद्दां करता. तितून पयसोय पळय लागता आमकां. आतां जवळ जवळ आमकां हें करतना 1 लाखा वयर तरी खर्च वयता तितकें हें करता म्हळ्यार आतां सगळें हें सामान एकटें करपा बाकी जो पुट्टी जाय बाबा कितें पेपर जाय कितें बाकी आमकां पयशांनी हाडचें पडटा. आनी आनी दुसरें म्हळ्यार आमी केन्ना कोणूय येयलो आमगे घरां जेवण अशें येयलेल्याक आमी जेवण अशें हें दिवन एक आमगे प्रसाद सो हो तिंकाय बी लोकांक दीत आसता. आमी केन्ना येयल्यार दनपारचें कोणा उपाशी धाडना. हें करून एक प्रसाद देवाचो म्हणून तिंकाय खाव अशें च्या पाणी सगळें हें करता. आतां तुमी आमचे जे लोक तुमकां पळयता जाल्यार तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? लोकां हो संदेश कितें जी संस्कृती आहा. लोक आज खूब जाण भुरग्यांक आमच्या फॅमिलीन सुद्दां अशें खबर आसना रामायणात ते पात्र कोण थोड्यांक वळखना. घरांनी आज काल अशें कितें जालां खंय तरी रामायण आयकता कोण बूक आसा हें आसा खबर आहा. पूण एक्चुअली संस्कृती कितें आहा रामायण राम कोण लक्ष्मण रावण कोण कितें आसा तें खूब जाण भुरग्यांक खबर नासता. तें हांव हें म्हागे हितूंतल्यान दाखोवपाक प्रयत्न करता. त्या वर्सा बाळू मामा दाखयलो. बाळू मामा अवतार कशें आसले कितें आसा तेणी कितें केलें तें सगळें दाखयलें. तेजे पयलीं स्वामी समर्था चमत्कार दाखोवपाक प्रयत्न केलो. आनी अंदू हांवें रामाचें जें रामायण जें पयलीं साकून कसो श्रावण बाळाची दाखोवपाक प्रयत्न केला. मागीर हो रावण जो शितें हरण करता मागीर तें दाखोवपाचो प्रयत्न. मागीर जे हें सेतू बांदपाचें एक लोकां पर्यंत अशें दाखोवपाचो एक प्रयत्न केल्या. आनी लोक खूब म्हाका हें दीत आसा की खरेंच बरें केलेलें आसा म्हणून ते एक उर्बा अशी वाडयता. आनी हांव लोकां कडेन मागता अशेंच तुमी येवन वर्सान वर्स आमकां हें अशीच करून आमकां उर्बा वाडयची. आमकां असोच तेंको दिवचो. तुमकांय हांव
जे आयज तुमी हे खेडेगांवां येवन आमचे चॅनला मार्फत जे लोकां पर्यंत ते पावोवपाचे विचार आहे आनी हो आमगे देखावो गोंयभर पावोवपाचो प्रयत्न केला म्हणून गोंयकारपण जे तुमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला म्हणून तुमगेल्या एका चॅनलान तुमकां काजारल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुमी लोकांक देखावे दाखोवपाचो आनी अशें लोकांक उर्बा हाडपाचो प्रयत्न करीत रावतले हें आशा बाळगिता देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.